ग्रुपान होता दिवपाचे ते हाय फाय तांकां शिक्षणाक पैसे तांकां सगळ्या फॅमिली भायर भोंवतना तांकां बोनस मेळटा चवथीचो आनी कसलो बोनस मेळटा तांकां ही फॅसिलिटी तांकां मेळटा आमकां गव्हर्मेंट कितें दिता कित्याक लागला आमच्या फाटून लागला गव्हर्मेंट हो आमकां कित्याक सोदपाक लागला आयज आमी मोरजेचे टॅक्सीकार हांगा जमलेले आहा आमी सगळे टॅक्सीकार ओनर भाव हांगा आयज जमलेले आसा आमचो जो आतां एप काडूंक सोदता ताका आमचो ओपोज आहा आमी आयज सगळे जाण जमलेले आहा आनी आमी जे ओपोजाक ती फॉर्मां आहात ती आमी आयज कलेक्ट करून आमी आतां ती ऑफिसान दिवपाची आहा म्हणून आयज सगळे जाण आमी आयज जमलेले आसा टोटल कितले आहात टॅक्सी वेवसायीक आमचे मोरजेन टोटल आमचे आसात 200 टॅक्सीकार आसात प्लस सगळे एकठांय आहात तुमी हय एकठांय आहा कालच्या हेका आमी एक मिटींग घेतलेली आनी आयज आतां आमी फॉर्मां आमची फिलअप करून ती दिवपा खातीर आमी आयज मिटींग घेतली आमदाराक बी कितें मेमोरंडम दिल्यात वयतले आमी आमदाराक मेळटले पयलीं एकी कडेन सगळे जमान आमी दीस वयतले आनी तेकाय एप्रोच जातले जो न्यू गॅजेट हाडला सरकारान पळय तेंचेर आमचो फूल ओपोज आहा एक जालें दुसरें म्हणटात आमी टॅक्सीकार आमी लुट्टा आमी खंयच्या हेचेर लुट्टा आमकां एक तर वेबसायटीर सरकारान रेट दिवची बाबा पॉयंट टू पॉयंट बाबा वेबसायटीचेर आमी ह्या हेचेर आमी मारपाची आमी भाडें मारता जाल्यार आमकां रेट दिवची बाबा मोरजे टू मांद्रे मोरजे टू आरांबोल एअरपोर्ट टू पॉयंट आमी ताका आमकां रेट दिवची आमी ताका त्या रेटीर आमी वयता आमकां एक गेट टुगेदर करपाचें बसोवपाचें सरकारान आमी मिटींग घेवपाचें आनी तेंच्यांनी आमकां हें करपाचें तुम्ही जाणा आसतले की जो ॲप एग्रिगेटर जो गव्हर्मेंटान जो कितें केल्लेले आहा पळय ताका लागून आमचो ओपोज आसा म्हणून आमी जी ओपोज आनी ऑब्जेक्शन ती फॉर्मां आमी फील केलेली आहा ती आमी आयज हांगा भरून घेतल्या आमची आनी आमी ती व्हरून जुंता हावजान ती सबमीट करता तुम्ही जाणा आसतले की एग्रिगेटर हो फ्लेक्सिबल ना वेरियस रिजन्स आसात ताका थ्रू मिडिया आनी जायत्या माध्यमांसून लोकांकूय खबर आसा म्हाका म्हणजे सेपरेट सांगपाची कांय गरज ना सो आमी एक निशेध म्हणून एक आमी सगळे मोरजेचे टॅक्सी आसात ते येवन आमी एकठांय येवन अपोज केला ओपोज मेन सर टॉपीक कितें आहा आमच्या आतां येता तकलेर सरकारान घातला न्हू न्यू गॅजेट तो मेन म्हणजे आमकां मान्य ना आमी तेजो विरोध आहा सांगचो म्हणल्यार पळय आमकां मिटर बसयला आमच्या गाडयेन 12,000 दिवन आमी मिटर बसयला आनी एपाची टॅक्सी आहा न्हू तांकांच हो मिटर आहा आनी वर्साक आमी 4,500 फारीक करता आनी फाली पिली तो रिन्यू करता आनी कोण काय कस्टमर तेचे काय पयशे आमकां दिना ते चलयलो जाल्यार सुद्दां सदींच बार्गेनींग वो गोवा मायल्स 500 में आता है आप 800 में क्यों जाता है आमकां खबर ना आमकां येवपाक वचपाक रिटर्न भाडें ना न्यू गॅजेट हाडला तेचेर आमचो अपोज आहा आतां आमचे गोंयांत पळय कितें जालां तें टॅक्सीक लागून सगळे भायल्यांक हाडल्या एप एग्रिगेटर हाडटा ते आनी सगळ्यांक आतां आमकां गोंयकारांक सोंपोवंक सोदता आतां एक आमचे गोंयकारा तर्फे हांव कितें म्हणटा पळय आमचे गवण्यांक सोंपयले आं पेडणेकार आमी स्वाभिमानी म्हणजे गवणे आमचे पेडणेकारी कारागर इतके कोण नासले गवण्यांक सोंपयले शॉपकारांक हुशारी शॉपकारांक सोंपयले नुस्तेकारांक सोंपयले सगळे भायले येवन नुस्तें विकता आनी मायनींग सोंपयले सगळ्यांक सोंपयले आतां टॅक्सीचो एक आमचो बिजनस आहा गोंयकारांचो ते टॅक्सीच्या पासून लागले हांव अख्ख्या गोंयकारांक उलो मारून सांगता बाबा चिंता तुमी पळय हे जर भायल्यांक जर हाडून जर भायल्या सगळ्यांक हाडून जर गोंयांत भरता एक एग्रिगेटर हाडलो जाल्यार अख्ख्या इंडियेचे येवन एग्रिगेटर येवन गोंयांत भरतले आनी आमचे गोंयकार खंय भीक मागतले ताका लागून गोंयकारा कडेन मागता हे जे पॉलिटिकल आहा न्हू सगळे 40 MLA तशें जर आमकां जर हे जर आमच्या फाटीक लागल्या जाल्यार आमकांय फुडें स्टॅप घेवचो पडटलो गोंयकारांक कितें आमकां भायले कोण तरी हाडून आमकां आमचे व्हडले व्हडले जे कोण वळखीचे आहा बरे दिल्लीकार आतां येयल्या सगळ्या वटेन येयलेले आहा कर्नाटकाचे येयल्या व्हडले व्हडले जे मायन ओनर्स आहा ते हांगा गोंयांत इच्छूक आहा कितें इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक ते जर गव्हर्मेंट जर आमकां जर अशें करता जाल्यार आमी तांकां हाडून हांगा कॉन्टेस्ट करूंक शकता न्हू गोंयकारांक विचारता आमी गोंयकारांचो आमकां सपोर्ट आहा जाल्यार आमी तशें करूंक शकता न्हू हे जर आमच्या भायर भुरग्यांक आमकां रस्त्यार घालता आमकां भीक मांग लायता जाल्यार आमकां तांकां फुडें करूंक शकता आमी न्हू तेंचे टॅक्सीकार आमचे जे गोंयकार आहा सगळे तेंचे भाशून रावन तांकां सपोर्ट करून आमी तांकां इलॅक्ट करून हाडूंक शकता न्हू
भायल्यांक जर आतां तुमी हाडटात गोंयांत जाल्यार आमी इलेक्शनाक कित्याक कोणाक तांकां हाडूंक शकना आमदार कित्याक करूंक शकना भायलो कर्नाटकाचो महाराष्ट्राचो कित्याक हाडूंक शकना आमी MLA कित्याक करूंक शकना तुमी जर अशें आमकां जर गोंयकारांक जर अशें भिकेक पावयतात जाल्यार आमी आनी स्टेप घेतात न्हू आमी आमकां सगळ्या गोंयकारांक सपोर्ट मेळटा जाल्यार आमी फुडें सरता आनी सगळे टॅक्सीकार फुडें फारसून तेंच्या भोवान आमी तांकां इलेक्ट करून हाडूंक शकता आमी इतको पावर आमी दाखोवंक शकता गव्हर्मेंटाक कित्याक आमकां भिकेक पावयता तुमी आमी कितें गव्हर्मेंटाचें आमी खाल्ला कितें काय फटयला गव्हर्मेंट सर्वंटाक पळय वर्साच्या वर्सा तुमी 7 पे 8 पे आतां करूंक शकतात तुमी तांकां आनी ते प्रायमरी शाळा आहा न्हू ते गव्हर्मेंट जो वर्कर आहा कोण कामाक आहा तांकां हांव थोमणे मारिना आनी तेंच्यार अगेन्स्ट वचना हे गव्हर्मेंट अशें आमकां त्रास करता म्हणून हांव कितें म्हणटा जे शाळा प्रायमरी पयली शाळा आमी शिकल्या न्हू ते शाळा बंद पडल्या ते जे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा न्हू तेंचे भुरग्यांक पयलीं त्या भितर शिक्षणाक घालपाचे ते हाय फाय तांकां शिक्षणाक पयशे तांकां सगळ्या फॅमिलीक भायर भोंवतना तांकां बोनस मेळटा चवथीचो आनी कसलो बोनस मेळटा तांकां ही फॅसिलिटी तांकां मेळटा आमकां गव्हर्मेंट कितें दिता कित्याक लागला आमच्या फाटून लागला गव्हर्मेंट हो आमकां कित्याक सोदपाक लागला टॅक्सी कार माफिया टॅक्सी कार लुटताली तो टॅक्सी कार कित्याक लुटयनात आमी जो पळय गव्हर्मेंट जो आतां एअरपोर्टाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर किंवा म्हापसा तोच रेट सांगता आनी ह्या फुडें आमी त्याच रेटीन आमी भाडी मारता आनी हे सांगतात आमी फटयता जावं हें करता म्हणटा लुटतात आमी लुटिना जो गव्हर्मेंटान दिला पळय तेचेरच आमी भाडी बी मारता आनी जेन्ना कस्टमर म्हणटा ना जादा पयसा लेता हे जेन्ना आमी कमी पयशे घेता पळय तेन्ना कस्टमर सांगना की रातचे आमी जावं 2000चेर इल्लो आतां तुमी 1800 कित्याक सांगतात अशें केन्नाच कोण सांगना जेन्ना सांगतात ते फक्त काय ना आमी ओवर चार्ज करता आमी ओवर चार्ज करना जो गव्हर्मेंटान रेट दिला तेच्या पेक्षा आमी सुद्दां कमी भाडी मारता आनी दुसरी गजाल जेन्ना आमकां हॉटेलांसून फोन येतात ती कस्टमर सांगता कितें की आमकां एअरपोर्ट वचूंक जाय ना सो आमी एअरपोर्टचो प्रॉपर रेट आहा 2000 तो सांगता. तर दाबोली मात्र तो आमी सांगता जेन्ना गाडयेन बसल्या उपरांत ती कितें सांगतात भई आमकां कलंगूट जाने का है उधर आधा घंटा रुकना चाहिए 1 घंटा रुकना जेन्ना आमी खाना खाएंगे तेन्ना आमी तांकां एक सुबेज सांगता कित्याक आमकां परत लॉंग कट वयचो पडलो हां हेच्या खातीर आमी काय लुटिना तांकां जेन्ना सुबेज आमी जास्त एक 400 नाल्यार 500 रुपया सांगता आणि म्हाका सांग आतां जे तुमी टॅक्सी वेवसाय करता पळय आनी जे प्रायवेट गाडयो दिता पळय भाड्याक तेंचेर तुमचो काय परिणाम जाता तुवें वेवसायाचेर जाता परिणाम जाता कितें करचें पडटलें कित्याक आमची भाडी वयता आमकां प्रॉब्लम ऑटोमॅटीक जालोच ना आमचो कस्टमर थंय वयता तो कितें तरी कमी रेटीक करता आनी तो आमकां फटको बसता आयज आमी सगळे भुरगे टॅक्सी घेतलेले आहा सगळे लोनार घेतलेले आहा आयज आमी स्वता सगळे भुरगे शिकलेले आहा कोण ग्रॅज्युएशन करून ना कोण 12th पास जालेलो आहा स्वता हांवें ऑटोमोबाईल इंजिनियरींग केलें जेन्ना खंय जॉबाक गेलो तेन्ना ते म्हणटा कितें ना आमचे कडेन जॉब ना गव्हर्मेंट जॉबाक गेलो जाल्यार इतली फॉर्मां भरली एकूय फॉर्मार पास जावंक ना आमचे गोंय आमकां जॉबूच ना म्हणून आमी एक आमचो धंदो स्वताचो धंदो चलयलो जो आमी टॅक्सी घेतली स्वता आमच्या पोस्टार घेतली लोकां कडल्यान पयशे मागूनय घेवंक ना आमी स्वता पयशे भरले टॅक्सी घेतली आमी चलयता आयज जो कॅब एरियड आमच्या माथ्यार मारलो गोवा मायज असो आहा जो पयलीं डिपॉझीट कर म्हणटा पयशे केले काय रातच्या 12 सुमार ती येयना गाडी येवंक ना म्हणटा टॅक्सीकार आमकां फोन मारप येता रिसेप्शना वयसून मातशें आनी ताका व्हर म्हणून आमी न्हिदलेले उठून येतात आनी ताका घेवन वयता आनी पायता कित्याक तेंची फ्लायट मिस जातली म्हणून इतले आमी सगळे चिंततात इतले सगळे भुरगे शिकलेले आहात आमचे कोण भुरगो एक्सपर्ट ह्या धंद्यान नासलो कित्याक जो तो भुरगो म्हणटालो आपूण कामाक वयता म्हणटालो कित्याक तर सुशेगाद जोडून खातलो म्हणून पूण आमकां ना इलाज जाल्लो आहा खंय आमकां काम ना कितेंच ना लास्ट हो बिजनसान आमकां देंवचें पडलें आनी ह्या बिजनसान देंवन तरी हो सरकार जो आहा न्हू तो आमकां खूब त्रास करता सदांच आतां तो टोल जो आतां स्टार्ट केला तो फुडें म्हणटा तो आपण परत रिवायज करतलो म्हणटा तो आनी फुडें 200 करतलो 300 करतलो आतां पेट्रोल पयलीं 70 रुपया आतां 100 रुपया जाले आनी आमची रेट अजून आहा ती तशीच रेट आहा आमी दाबोलीं वयता 2000 अजून 2000 वयता आमी दाबोलीं ते म्हणटा आमकां 1200 रुपया वच म्हणटा अजून ते पेट्रोल 70 हाडा तुमी आमी वयता 1200 रुपया जाता हेंचे कडेन ते जाणा तुमचे टॅक्स हे ते वाडयता तुमी आमी खातले कितें तेच्या फुडें भुरगे म्हणून आमी हे भुरगे सगळे जाण टॅक्सीन देंवलेले आहा तर टॅक्सीन येयले सगळे आतां आमी चलयता सगळी टॅक्सी चलयतात एक फावट हो दीस येता दनपारच्या टायमार जेवण खंय मेळना 3 जाली जाल्यार खंयच्या रेस्टॉरंटाक गेलो जेवण खंयच नासता आमकां वडा पाव खावन दीस काडचे पडटा